नमस्कार, दीप्ती काकोडकर समेस्तांक बरी सांज आवडता आणि टी टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करतात. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. वास्को हॅपी अपार्टमेंटाच्यो 2 बाल्कनी कोसळ्ळ्यो. देवादायीन टोळी दुर्घटना. धोकोदायक इमारतींचेर करची कारवाय. आमदार दाजी साळकाराची सुचोवणी. बांदोड्या नवदवाड्या वाठारात कदंबा बशीचो टायर गेलो गटारांत. बस ड्रायव्हराचो अंदाज चुकिल्ल्यान घडली घडणूक. सुदैवान व्हड अनर्थ टळ्ळो. मुंगूल हल्लो प्रकरणात फातोर्डा पुलिशेन आनीक दोगा दुबावितांक केली अटक. पुलिशेन तांच्या कडल्यान इनोव्हा कार केले जप्त. हेर दुबावितांचो सोद आसा सुरू. सोल्लाघाट ते बेळगाव रस्त्याची जाल्या अवतिकाय. रस्त्याची जाल्या चाळण. येरादारी करपी लोकांक सोंसचे पडटा त्रास. रस्तो दुरुस्तीचेर प्रशासनाचे पुरायपणान दुर्लक्ष. बेतूल किल्ल्याच्या पुनर्बांधणीच्या निर्णयाचेर थळाव्यांनी उक्तायली खोश. शेणिल्लो इतिहास येतलो गोंयकारांत सामकार. थळाव्यांचो दावो. आणि दिवचल वाठारात उप्रासल्या भटक्या सुण्यांचो प्रश्न. सुणी करतात लोकांचेर हल्ले. सुण्यांचो बेगोबेग बंदोबस्त करचो म्हणून दिवचलकारांची मागणी. आता खबरो विस्तारान. वास्को हॅपी अपार्टमेंटाच्यो 2 बाल्कनी शुक्रारा फातोडेर कोसळ्यो. बाल्कनी कोसळ्यो तेन्ना बिल्डिंगे पोंदा कोणूच नाशिल्लो. ताका लागून व्हड अनर्थ टळ्ळो. पूण बाल्कनीच्या शिमिटाचे कुडके पडिल्ल्यान बिल्डिंगा पोंदा पार्क करून दवरिल्ले इलेक्ट्रीक स्कुटरीचे बरेच लुकसाण जाला. घडणुकेची म्हायती मेळटकीर आमदार दाजी साळकारान धांव मारून पळोवणी केली. हे बिल्डिंगेची सामकीच अवतिकाय जाल्या. फुडाराकूय असोच अपघात जाव येता तेन्ना पोरण्या बिल्डिंगांचेर कारवाय करची म्हणून दाजी साळकारान सुचोवणी केल्या. कालूच म्हणजे चतुर्थी दिसा म्हजो बायट आयिल्लो आसा असल्या बिल्डिंग्सांचेर आनी हो इश्यू गेले 3 वर्सां हांव असेंब्लीन प्रत्येक टायमाक रेज करता. ह्यो ज्यो ओल्ड अँड डिलॅपिलेटेड बिल्डिंग्स आसा ह्यो तर एक तर मोडपाक जाय. नाजाल्यार कोण पळय आमचे जे ओनर्स आसा हांचे तांकां नोटिसीस वचून तांची प्रॉपर्टी सेफगार्ड करपा खातीर ताणें हें घेवपाक जाय. हांगा जालां कितें की ओनर जे हांगा बिल्डिंगेचे जे आसा ते सुशेगाद खंय तरी म्हापश्या पणजे खंय तरी मोठे मनीस आसा आनी अनसेफ असल्यो बिल्डिंगो आमकां खावच्यो पडटा. हें हांव प्रत्येक टायमाक सांगता आनी अजून हांव सरकारा कडेन विनंती करता हाजेर कितें तरी एक पॉलिसी डिसिजन घेवचें. हे जे ओनर्स आसा आनी जे सुशेगाद आसा जे आपली प्रॉपर्टी साल्वार करपाक सेफगार्ड करूंक शकना हांकां इमिडिएटली नोटिसीस धाडपाक जाय. फाल्यां कोणूय जालो कितेंय जालें फाल्यां कोण मेल्लो जाल्यार कोण जबाबदार आशिल्लो ह्या ओनर्सांचेर हांकां ओनर्स घालपाक जाय. मेलो जाल्यार फाल्यां तुमी फारीक करपाक जाय म्हणून तांचें सगळें हें हांव प्रत्येक टायम रेज केल्लें आसा. आनी हांव आतां ऑनरेबल सीएमाक फोन मारतलो. कलेक्टराक फोन मारिल्लो आसा. कलेक्टरान जाल्यार आपूण इमिडिएटली पयलीं त्यो बॅल्कनी तोडपाक लायता आनी एटलीस्ट मातशी तरी स्टेबल करपाक लायता. पूण म्हाका दिसता हें सोल्युशन न्ही. ह्यो ज्यो एक 8-10 बिल्डिंग्यो वास्को भितर आसा आनी गोंय बरें आसा म्हणजे वास्को भितर ज्यो 8-10 बिल्डिंग्यो आसा तांचे ओनर्स तांकां कांयच पडून वचूं ना. तांकां ते पडूं नाजाल्यार कोण मरूं तांकां कांयच पडून वचना. पुलीस स्टेशना फुडली बिल्डींग जंय हजारांनी लोक वता. हांव परत सांगून पसून कोण तो ओनरूय येना आनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ताजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. ह्या ओनर्सांक जो पर्यंत आमी लायबिलिटी तांची फिक्स करपाक ना म्हाका दिसता हें जायत रावतलें पडत रावतलें. सुदैवान म्हणटा तशें आज कांय जावना. पयलीं वयर लोक रावताले आमी एक एकट्याक सांगून भायर काडली आनी मी तांकां रिक्वेस्ट केली की ह्या सरकारान तुमकां 300 FIR करून दिल्ले आसा. तुमी फाटीं फुडें पळयनासतना तुमकां कशें बरें पडटा तशें खंयचोय तुमी एक बिल्डर हाडून तुमचे ह्यो बिल्डिंग्स बांदून घेयात. डायलेपिटेटेड बिल्डिंग्स आसा पळय वास्को सगळ्यो तांचे लिस्ट दिवन खंय तरी कितें तरी एक्शन जावची म्हणून आमी कंटिन्युअसली प्रयत्न करत आसा. आनी हाज्या खातीर आज नशीब म्हणटा हांव हें जालां तेन्ना कोणूच हांगा नाशिल्ले आनी कोण येरादारी नाशिल्ली. एखाद्या चवथीचे दीस आशिल्ले आनी एखाद्या लोकूय नाशिल्ले आनी सुदैवान कांयच ट्रॅजेडी जाली ना. पूण कितेंय जाल्लें जाल्यार अननेसेसरी म्हणजे त्रास जावपाचो लोकांक. आनी म्हाका दिसता गव्हर्मेंटांनी बी आमी परत रिक्वेस्ट केलाच आनी परत जेन्ना बँक ऑफ महाराष्ट्राची जी बिल्डींग आसा ती बी आमदारान मदीं पडून खंय तरी कावन्सिलान डिसिजन घेवन आमी ती डेमोलिश केली. कित्याक ती बी खूब इट वॉज डेंजरस. ती सामकी मेन रोडार आशिल्ली. ही बिल्डिंगाचे आतां हे बिल्डींग इज एन आय ओपनर. हे जाल्ल्याक आतां ज्यो बाकीच्योय बिल्डिंगो आसा MMCचे क्वॉर्टर्स आसा तांचे अशे खूब
खूप वाईट स्थितीन आसा, वयले स्लॅब्स पडत आसा. बांदोड्या नावातवाड्या महालक्ष्मी देवळा लागसार कदंबा बस फाटी घेतना टायर गटरात गेलो. बस ड्रायव्हराचो अंदाज चुकिल्ल्यान ही घडणूक घडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही बस गावणे फोंडे सावन पणजे वताली. नावातवाडा वाठारांत पयलींच एक कदंबा बस बंद पडिल्ली, ताका लागून ही कदंबा बस टर्न घेवन दुसऱ्या रस्त्यावेल्यान वताली. हे बशीत फक्त 2च प्रवाशी आशिल्ले. सुदैवान अनर्थ टळ्ळो. आम्ही घराकडे आमच्या घराचं नाव का महालक्ष्मी रस्तो मेन गावण्या महालक्ष्मीचं गावण्या बस खंय वयताली? बस वयताले पणजे. सकाळी 8 बस येतो पुंडा टू फोंड्याच्यान महालक्ष्मीच्यान मोडके पुणे ती हांगा पणजे वताली. ते वत्ती चालू आनी आमचे लोक येताली. सो ती बस बंद पडले म्हणून रिवर्सान येतालो. एक आनी एक बस बंद पडली 50 मिटराचे. आता काय हांगा बस सकयल पडलेली ते 50 मिटरा पुढे बस बंद पडल्या. तो रिवर्सान येतालो ते रिवर्सान ड्रायव्हराक दिले तो बारीक रस्तो गेला घरा कडेन वचपाक. त्या रस्ते सायडीच्यान कोणी रिवर्स मारून गाडी बरी गेल्या. पूण हे साठी लेफ्ट सायडच्यान ते कळना तरी थंय गटार आशिल्ली मोठो एक 1.5 मिटर गटार फुडल्या उदकाची ती तेच कळना. फुडली मिली तरी काडली ती फाटली मिली एक सायडीक तितून गटारा पडला. तेका ते रस्तो बंद केला. ते आमी ट्राय केली सगळ्यांनी गांवच्या लोकांकडे आमी कितें ते व्हील गटार कमी तरी ते 1.5 मिटर गटार काडूंक मेळना. आज सकाळी पुणे जिल्हा आमकां फोंडा पायकेच्या ती गाडी बस जी आसा कदंबा बस ओव्हरटर्न जाल्ली आसा. पूण पॉयंटार जेन्ना आमी महालक्ष्मी पावले आमची ड्युटी करून आनी आमी फायर डिपार्टमेंट सगळो करून तेन्ना पयलीं ती गाडी कदंबा बस रिवर्स घेतालो. रिवर्स घेतना ताका तो अंदाज कळना आनी ती गाडी ऑलरेडी फाटले टायर जी आसा गटरान ड्रेनेजीन गेल्ले आसा आनी रोड ब्लॉक जाला. कोण कॅज्युअलिटी ना काय ना, फक्त गाडी जी आसा ती मदीं ड्रेनेजीन वचून रोड ब्लॉक जाल्लो आसा. नावातोडा बांदोडा हांगा शुक्रारा दीस सकाळ फुडें महालक्ष्मी देवळा कडेन जो अरुंद रस्तो आहा थंय एक बस कदंबा बस जी फोंडेच्यान पुणे वयताली ती फाटी घेता आसतना तिजो टायर गटारान गेल्ले कारणान सद्याक रस्तो ब्लॉक जाल्लो आसा. सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे जी एक कदंबा बस गावणे टू फोंडा वयताली ती बंद पडलेली आनी ही बस जी फोंडेच्यान पुणे वचपाची आशिल्ली ती अचानक बस बंद पडले कारणान वचपाक मेळना कारणान रिवर्स घेताले आनी रिवर्स घेता आसतना तिजो टायर एक फाटलो टायर आसा तो गटारान पडलेलो आसा. सद्याक ट्रॅफिक फूल जाम जाल्लें आसा. त्याच बरोबर फोंडा फायर स्टेशनाच्या स्टाफांनी हांगा येवन भेट दिल्ली आसा. त्याच बरोबर पुलिसांनी बीन हांगा सद्याक येवन हांगा तपासणी केल्ली आसा. त्याच बरोबर सद्याक हांगा ट्रॅफिक फूल जाम जाल्लें आसा. ताका लागून सगळें ट्रान्सपोर्टेशन आहा तो रामनाथी मार्गान वळिल्लें आसा. बांदोडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. मुंगूल वाठारांत चल्ल्या हल्लो प्रकरणात फातोर्डा पुलिशेन आणि दोगांक दुबावितांक अटक केल्या. सूरज नायक बोरकर आणि ओमासा अशा ह्या अटक केल्ल्या दुबावितांची नांवां जावन आसात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सूरज नायक हो बोरये वाठारांत रावपी जाल्यार ओमासा हो मूळ राजस्थानचो आशिल्ल्याचे सामकार आयला. पळयात पुराय बातमी. कोलवा मुंगूल वाठारांत फाटल्या दिसांनी गँग वॉर जाल्लो. हातूंत एका गटान दोग तरणाट्याचेर कोयतो दांडो आनी तरसादीन खुंची हल्लो केल्लो तशेंच फारपेटय केल्लो. ह्या प्रकरणात पुलिशेन ह्यान पयलीं कांय दुबावितांक अटक केल्या. देखून गँग वॉर प्रकरणात आतां फातोर्डा पुलिशेन आनी दोग दुबावितांक अटक केल्या. बोरये वाठारांत रावपी सूरज नायक बोरकार आनी राजस्थानचो ओमासा अशें ह्या दोगा दुबावितांचें नांव जावन आसा. हल्लो करपाक वापरिल्ली कार पुलिशेन ह्या दोगा दुबावितां कडल्यान जप्त केल्या. दुबावीत ओमासा हो लॉरेन्स बिश्नोय ह्या गँगाचो मेंबर आशिल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ओमासा हाका शिरोडेच्या एकल्यान आफयल्लो खंय. ताणें ह्या हल्ल्याचें प्लॅनिंग केल्ल्याचें कळटा. मात हो शिरोडेचो दुबावीत अजून बेपत्ता आशिल्ल्याचें पुलिसां कडल्यान म्हायती मेळ्ळा. ह्या प्रकरणात सामील आशिल्ल्या हेर दुबावितांचो सोद सुरू आसा. 12 तारखेर जाल्ल्या मोंगूल एसॉल्ट केसी भितर दक्षिण गोंय पुलिसाच्या हातांत मोठे गबाड लागिल्ले आसा. तांणी ओम सा ह्या राजस्थानच्या कुख्यात गुन्हेगाराक अटक केल्ली आसा राजस्थानांतल्यान. ही राजस्थानाक भितर हाजेर इलिगल आर्म बाळगुपाचे अनेक केसी हाजेर बूक आसात आनी हाचो संबंद जो आसा हे ओम्साचो हो खंयच्यान तरी म्हणजे पयसल्यान बिश्नोई गँगा कडेन आसा अशें सुत्रां कडल्यान मेळिल्लें आसा. म्हणजे डायरेक्ट जरी लिंक नासलें पूण ताचो लिंक जो आसा हो बिश्नोई गँगा कडेन आसा. हाचें लिंक तें अशें म्हणजे सर्कलांतल्यान हें लिंक प्रस्थापीत जाता अशी माहिती पुलिसांनी दिल्ली आसा. हाचे कॉन्टॅक्ट त्या गँगा कडेन आशिल्ले अशी माहिती दिली आसा. त्याच बरोबर बोरीच्यान सूरज नायक बोरकर ह्या भुरग्याकय ह्या
केसी भितर तांणी अटक केल्ली आसा. ताजी इनोवा गाडी जी आशिल्ली ती तांणी अटॅच केल्ली आसा. आतां पर्यंत पुलिसांनी जवळ जवळ 23 जाणांक ह्या केसी भितर अटक केल्ली आसा आनीक 7 गाडयो ह्यो ज्यो आसा ती अटॅच केल्ली आसा. त्याच बरोबर एक गन, काही बुलेट ज्यो लायव्ह बुलेट आशिल्ल्यो त्यो बुलेटी आनीक कोयते, कुराडी, त्या बरोबर तलवार, आयर्न रॉड अशें साहित्य म्हणजे वेपन जी वापरिल्ली ही वेपनां पुलिसांनी अटॅच केल्ली आसात. पुलीस सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे ओम शाह जो आसा तो ह्या एटॅका भितर फरार आशिल्लो एक फोंडा एरियांतलो एक कुख्यात गुन्हेगार हाच्या संपर्कांत आशिल्लो. तो ताजो फ्रेंड आशिल्लो आनी हांची फ्रेंडशीप जी आसा ती इंस्टाग्रामा वयल्यान जाल्ली. ताणें स्पेशल प्लॅन करून ह्या ओम शाक हांगा आपयल्लो आनीक ओम शाचें इनवॉल्वमेंट कितें आसा हाचेर पुलीस तपास करतात. पुलीस ह्या एंगलान तपास करतात की ओम शानच ही जी वेपनां वापरिल्लीं ती हांकां दिल्लीं काय कितें, म्हणजे स्पेशली जें गन आसा तें ओम शानच हाडून दिल्लें काय कितें हाचोय पुलीस तपास करतात. त्याच बरोबर आनी कांय जे प्रायम एक्यूज आसात ह्या केसी भितर ते सद्या फरार आसात आनी तांचो सोद पुलीस घेतात. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरंग प्रभू मळकर्णेकार. सोडला घाट ते बेळगांव रस्त्याची सामकी चवथीकाय जाल्या. ह्या रस्त्यार जायते कडेन व्हडा प्रमाणात फोंडकुलां पडिल्ल्यान ह्या रस्त्याची चाळण जाल्ली दिश्टी पडटा. फोंडकुलांक लागून ह्या रस्त्यान येरादारी करपी लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटात. रस्तो दुरुस्तीचेर संबंदीत प्रशासनान दुर्लक्ष केल्ल्याचे वाहन चालकांचे म्हणणे. किरी ते चोडलाघाट कर्नाटक शिमेमेरेन रस्त्याच्या दोनय वटेन आशिल्ल्या गटार वेवस्थेची दुरुस्ती करूंक ना. तशेंच कांय वाठारांत पडिल्लीं झाडां काडूंक नाशिल्ल्यान हो रस्तो येरादारी खातीर धोकोदायक जाला. रस्त्याचेर फोंडकुलां पडिल्ल्यान रस्त्याची चाळण जाल्ली दिश्टी पडटा. अंजुणा धरणाच्या फुड्या कर्नाटक शिमेमेरेन रस्तो रुंदीकरण केल्ल्यान येरादारी कोळणी कांय प्रमाणांत कमी जाल्या. मात कांय वाठारांत झाडां पालसणां कोसळ्ळ्या ती काडूना हाचेर संबंदीत प्रशासनान दुर्लक्ष केल्ल्याचे वाहन चालकांचे म्हणणे. गोंयची शीम ते जामोटी मेरेनच्या नव्या रस्त्याची अवतिकाय जाल्या. रस्त्यार फोंडकुलां पडिल्ल्यान वाहन चालकांक त्रास सोंसचे पडटात. रस्त्याच्या कामात भ्रष्टाचार जाल्ल्याचो दुबाव वाहन चालकांनी उक्तायला. ह्या मार्गाची दुरुस्ती करपाची गरज आशिल्ल्याचे वाहन चालकांचे म्हणणे. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयच्या इतिहासात मोलादीक छाप सोडिल्ल्या बेतूल किल्ल्याची पुनर्बांदणी करपाचो निर्णय गोंय सरकारान घेतला. बेतूल गांवची सोबीतकाय वाडोवपी हो किल्लो रोखडोच आता नव्या रुपात दिसतलो. पळयात खाशेले रिपोर्ट. बेतूल पाचव्याचार सैमान नटिल्लो साळ न्हंय आणि दर्याकुशीक वशिल्लो सुंदर असो गांव. ह्या गांवची इतिहासातूय महत्वाची नोंद आसा. 1679 वर्सा जेन्ना छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बाळ्ळीच्या हवालदाराक ह्या वाठारात किल्लो बांदपाचो आदेश दिल्या उपरांत हो किल्लो अस्तित्वात आयलो. मात 1763 ते 64 मजगती हो किल्लो पुर्तुगेजांनी काबीज केल्लो. तेन्ना ह्या किल्ल्याचो कस्टम हाऊस, पुलीस स्टेशन आणि टपाल खाते म्हणून उपेग जातालो. बेतूल किल्ल्यार आसा जो छत्रपती शिवाजी महाराजान 1679 ह्या वर्साक बांदिल्लो. बाळीच्या हवालदाराक हांगा ऑर्डर दिवन त्याच्या हातीन हे बांदून घेतलेलो हो तटबंदी म्हणजे बेतूल किल्लो. आज 11 वर्सां नंतर आमकां हे एक भाग्य अशें आसा की हो बेतूल किल्लो सरकारान सांगला की जे रेस्टोरेशन करपाक तयार आसात. नोटिफिकेशन जाल्लो आसा. हांगा एक मोठो बोर्डूय पडलेलो आसा. हे म्हजेच न्ही पण बेतूलकारांचे तशेंच गोंयकारांचे भाग्य जे एकमेव किल्लो शिवाजी महाराजान बांदलेलो गोंयान तो रेस्टोरेशन करपाचे निमणे इतिहासान की हो एक रेव्हन्यू पॉइंट आणि साळ नदीचे हे मुख जे आसा हो ट्रेड एपी सेंटर आसलो साश्टीचो आणि ट्रेड कॅप्चर करून घेवपाक शिवाजी महाराजान हांगा किल्लो बांदलो आणि पोर्तुगीजांक दाखोवन दिले की आपल्याकडे क्षमता आसा तुमकां लढो दिवपाक. अशेंच फुडें तांणी पोर्तुगीजांक खूप छळले आणि तांकां तशेंच शिवाजी महाराजान नंतर संभाजी महाराजान पासून तोड जबाब दिलो. आमचो बेतूल किल्लो जो आसा पण पळोवपाक सगळ्या पेक्षा म्हाका दिसता ल्हान आसा पूण हाची कीर्ती जी आसा सबंद जगाचेर पसरले कडेन आसा. आणि हाची सुंदरकाय जी आसा जी आमच्या फाटल्यान समुद्र आसा, आमच्या फाटल्यान म्हणजे रिवर साल आसा. ह्या म्हणजे
शिवाजी महाराजान म्हणजे कसली युक्ती पळयात, शिवाजी महाराजाचे म्हणजे विचार जे असले ते म्हणजे फुडले विचार करून तो ते काम करतालो. म्हणजे समुद्रासून कोण येवंक शकनात म्हणून हांगाच्यान म्हणजे हेर करपाचे जाल्यार ही नाळ तुम्ही पळयल्यात, ब्रूज जो आसा तो म्हणजे एक तेणी सोच समजून अशे हो किल्ल्याचे बांदकाम केल्लें. सरकारान बेतूल किल्ल्याच्या पुनर्बांधणीच्या निर्णयाविषयी अधिसुचोवणी जारी केल्ल्या सावन दर वर्सा थळावे आणि इतिहासकार छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती, स्वातंत्र्य दीस, गोय मुक्ती दीस व्हडा उमेदीन ह्या किल्ल्यार मनयतात. एकदा ह्या किल्ल्याची पुनर्बांधणी जाले उपरांत हो फक्त पर्यटन थळ न्हय तर फुडल्या पिळगे खातीर इतिहास जाणून घेवपाचे एक म्हत्वाचे केंद्र थारतले हातूंत दुबाव ना. हे काम आम्ही सुरू केल्ले एक धाकट्याशे एक गटान, हिस्ट्री लवर्स ग्रुप म्हणून, आणि सुधाकर जोशी हांगा जे आसा एक्स सरपंच बेतूलचे, तांकां घेवन तशेंच ग्रामस्थांक घेवन सगळे. आज सरोज मोटे बी आमचे बरोबर आसा की ही चळवळ सुरवात केल्ली 11 वर्सां फाटीं, आणि चळवळीक आज फायनल जजमेंट मेळटा. ताचे मदीं खुबशे फ्लॅग होस्टिंगां जाले, शिवजयंती हांगा जाल्यो, आणि तातूंत भितर एक कन्सिस्टन्सी म्हणजे शिवाजी महाराजाक एक प्रेम आणि इतिहासाचो प्रेम जो हांगासरले गांवकारांक आसा तेणी दाखोवन दिलो. आणि तशेंच कितलेशेच इतिहासकार हांगा येवन गेल्ले आसा, हो किल्लो पळोवन गेल्ले आसात, आणि किल्ल्याची प्रशंसा. फोर्ट जो आहा तो एक उजागर करून दाखयलो, आणि आयज आमी पळयतात की सरकार हेजेर खूब सिरियस आसा, आणि आमकां एक बरे पुरातत्व खात्याचे मंत्री मेळिल्ले आसा जे स्वता शिवाजी महाराजाचे एक आराध्य दैवत म्हणून ते सदांच सांगतात. आणि तेणे खूब पुढाकार घेवन आयज पयला आमी बोर्ड थंय लायिल्लो आहा, आनीक सरकारान ऑलरेडी हो नोटिफाय केल्लो आसा, आणि हे नोटिफाय करून आता काम बेगीन जातलें अशें आमकां आश्वासनूय मेळिल्लें आसा. तशेंच आयज आमी 79th स्वातंत्र्य दिन पळयतात, आनी आमचे माननीय प्रधानमंत्री मोदीजी ते सदांच म्हणटा आमी आतां अमृत कालान आसा, आनी 2047 म्हणजे आमचे एक विकसीत भारत आमकां पळोवपाक मेळटलो. ह्या नात्यान आमी अशें चिंततात की देश हो सदांच विकसीत जावचो. तशेंच आमचो जो बेतूल फोर्ट हा एक विकसीत जावन एक बरें तेका रिस्टोरेशन मेळोन लोकांनी पळोवपाचें, कित्याक हांगा हो एकूच फोर्ट हा जो शिवाजी महाराजाच्या आदेशानुसार बांदलेलो, आनीक थोड्यांक खबर ना हेच्या बद्दल हिस्ट्री. सो ही हिस्ट्री आमच्या योगेश बाबान सांगलेली आसा, आनीक मागता की हर एकान हांगा येवपाचें आनी हे इतिहासा बद्दल जाणून घेवपाचें. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. दिवचल पालिका वाठारात रस्ते सुण्यांची समस्या गंभीर आसा. शारात तर सुण्यांचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा. ही सुणी लोकांचेर हल्लो लेगीत करतात. ह्या सुण्यांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी आतां जावपाक लागल्या. दिवचल शहरात हजारा परस चड भटकी सुणी आसूं येता असो अदमास आसा. बाजारात तर भटक्या सुण्यांचो व्हडलो प्रश्न उप्रासिल्लो आसा. ह्या सुण्या कडल्यान ल्हान भुरग्यां सयत जाणट्यांचेर हल्ले जातात अशी दिवचलकारांची कागाळ आसा. दिवचलीन हे चोर हे आसाच, पूण चोरा पेक्षा आतां जर भंय जाला तो दिवचलचे भटके कुत्रे आसा पळय, दिवचलभर जे फिरतात, आनी जे कुत्रे आसात जे भटके कुत्रे ते कोणाक केन्ना तरी कोणाक तरी हानिकारक जावंक शकता, चावो घेवंक शकता, कोणा भुरग्याचेर एटॅक करूंक शकता. त्या खातीर हांव दिवचली नगरपालिके कडेन मागतां की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन ह्या भटक्या कुत्र्यांचो जे कुत्रे असे भरपूर जे जवळ जवळ 50 कुत्रे तरी मार्केटांत आसलेले आसात त्या कुत्र्यांचो बंदोबस्त करचो व्यवस्थीतपणे. तांकां खंय ना खंय तरी तेंचे बंदोबस्त करून तांकां धाडचे, आनी ह्या दिवचलेक कुत्र्या पासून दिवचलच्या भुरग्यांक, ल्हान भुरग्यांक आनी जे ज्येश्ठ नागरीक आसा तांकां वाचोवचे. जी कुत्र्यांची समस्या आसा बिचोलेंनी सबंद हेतूर आहा ती, पूण बिचोलकारांक सद्या इतके त्रास जाता आनी म्हाज्या वॉर्डान इतके कुत्रे जाल्ले आसा आनी आमी हेल्पलेस जाला, आमी काय करूं शकना. कुत्रे लोक पोसताय बीन, लोक सगळे जाण कुत्र्यांचे प्रेम करतात, कुत्रे जाय म्हणटात, पूण एका सायडीन एक सादे जेन्ना कुत्रे स्ट्रे डॉग्स आसा तांकां जेन्ना ते लोक आमचे वयता, कोण बायलां वयता, भुरगीं वयता, तेंच्या आंगार वयतात ते, पूण आमी काय करूं शकना. कित्याक तांकां थंयच्यान त्या जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार कोण शिफ्ट करून दिना, कित्याक कायदोच असो आसा की ते कुत्र्यांक
खंयसरूच स्ट्रे डॉग्सांक त्या जाग्यार खंय आसा थंयच्यान दुसरे कडेन आमी दवरूं शकना असो कायदो आसा. म्हणून आमकां तें करूंक गावना आनी आदल्या भशेन कुत्र्याक थंयसून आमी हलोवंच शकना. आनी आमच्या कडेन इतकी साधन ना, सुविधा ना म्युन्सिपालिटीक. हें खूब वायट दिसता म्हाका की तेंचें स्टेरिलायझेशन करपाचें, तांकां तें जी करपाक जाय ती फॅसिलिटी आमच्या कडेन ना, म्हणून आमी हें करूं शकना. हें गव्हर्मेंटान पळोवंक जाय सगळें. येदी व्हडली सबंद गोंयभर जें आसा इतको प्रॉब्लम ते गव्हर्मेंटान पळोवंक जाय. जे तुमचो डिमांड कितें आसा? आमचो डिमांड इतकें आसा की स्टेरिलायझेशन जर केलें सुरू प्रत्येक म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन स्टेरिलायझेशन केलें, आयज बिचोले हांगा सगळे कडेन जर तशें करी जाल्यार 2-4 वर्सांनी तें प्रोडक्शन तेंचें कमी जातलें आनी लोक कमी जातले. तशें जेन्ना एक कसलेंय जावं प्राणी जावं कितें जावं, जेन्ना एक वस्तूचें जेन्ना ते हिशोबा भायर वाड जाता तेन्ना ती खंय तरी त्रासदायक जाता. तशेंच आयज कुत्रे इतके जाला, लोक सगळे आमच्या कडेन समस्या कावन्सिलर म्हणटकीर सगळे प्रत्येक जे कुत्रे जेन्ना आंगार वता कोण सगळे जाण आमकां फोन करता, पण आमच्या कडेन कांयच जायना न्हू. सुण्यांचो प्रश्न नियंत्रणात हाडपा खातीर शाळांनी जागृती करतले. ह्या कामाक लोकांनी लेगीत सहकार्य करपाक जाय अशें नगराध्यक्ष नाटेकर हांणी म्हणलां. फाटल्या फावटी आमी एक मिटींग कुत्र्याचेर मिटींग घेतलेली आनी गोवा सरकार तर्फे एनिमल हजबंड्रीनूय मिटींग घेतलेली आसा. आनी आतां आमी कितें केलां, वेदांता कंपनी आसा ती आनी एक संस्थेन आमकां एप्रोच केला म्हणून आमी जॉयंट आनी नगरपालिका म्हणून आमी सांखळे तांकां एक शेल्टर दिला. थंय कुत्र्यांचे नसबंदी जी कुत्रे कितें म्हणजे तांकां जखम जाले आनी कसलो रोग जाला तांकां थंय व्हरून उपाय करतले अशें म्हणून आमी हें केल्या. तेजे सगळी आमी बाकी चांचपणी करता आनी चालू आसा काम. चवथ जाली काय फुडल्या म्हयन्यान आमी हें स्टार्ट करतले. म्हणजे थंयसर जें कितें आसा तें शेजारगोवान जें तांकां घर दिलां तें रिपेरींग ऑलरेडी काम स्टार्ट केलां आनी फुडल्या म्हयन्यान आमी तें काम स्टार्ट करतले. तशेंच आमी कितें करतले की खुबशे ल्हान भुरग्यांचेर कुत्रे अटॅक करता म्हणून त्या संस्थेचे मनीस आनी आमचे स्वच्छता दूत अशें म्हणून जॉयंट आमी सबंद दिवचलच्या शाळांक सगळीं इश्कोलां शाळा सगळ्यांक आमी अवेरनेस म्हणजे तुमी कुत्र्या कडेन कशें रावप कशें वागप तें सुद्दां आमी तांकां ट्रेनींग दितले. कित्याक सांग खूब भुरगीं धांवता आनी फाटल्यान मागीर कुत्रे येवन तेंचेर अटॅक करता म्हणून आमी तांकां कुत्रे आसतना कशें कितें करूंक जाय हें सगळें तांकां आमी इश्कोलांत प्रत्येक इश्कोलांत वचून आमी तांकां सांगतले. पण साधारणतः म्हाका एक सांगपाक दिवचले सिटीन साधारण कितले कुत्रे आसूंक शकता अशें? म्हाका दिसता सादारणशे 1000च्या वयर कुत्रे आसतले अशें दिसता म्हाका. हें आनी केन्ना केन्ना भायले तेवटेल्ले हें येता म्हणून आमी आतां हें जें करता आमी आतां जेन्ना वेदांता तर्फे करतले तेन्ना आमी फक्त दिवचले सिटीचो हें करचें ना जाल्यार आमी मयां म्हावळिंग्या म्हणजे वन म्हावळिंगे आनी आमचे मुळगांव बी जी सायडीची आमची सगळ्यो पंचायती आहा तेंचे सुद्दां आमी कुत्रे लोकांक विनंती करतले आनी जे सोशल वर्कर आहा तांकां विनंती करतले की तुमी कुत्र्यांक मातशें आमकां धरून दियात आनी मागीर आमी तेंची ऑपरेशनां करतले. आनी लोकांच्या सहकार्या शिवाय हें जावचें ना आमकां खबर आसा. नाजाल्यार बाकीचे कितें करता कुत्र्यांच्यो गाडयो येता आनी कुत्रे पळटा म्हणून आमी लोकांक सांगून ते हें करतले. आनी आमचे सगळे नगरसेवक जे आसा ते कुत्र्या खातीर कितें कितें कर म्हणून फाटीक लागलेले आसा आनी ते सगळ्यांचो आमकां सपोर्ट आहा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. हेडपी गोरवांचो प्रश्न अजूनय सुटावो जायना. जायते कडेन गोरवां रस्त्यार बशिल्लीं दिश्टी पडटात. उसगांव वाळपय रस्त्यार बसपी हेडगी गोरवां लागून येरादारी आडकून पडटा. राती कडेन रस्त्यार बसपी गोरवांक लागून कितलेशेच अपघात जाल्यात. ह्या अपघातांनी हातपाय मोडून लोक घरा बसल्यात आनी अजूनय सरकार ह्या विशयाचेर गंभीर ना. पळयात पुराय बातमी. उसगांव वाळपय रस्त्यार हेडपी गोरवाक लागून सदांच येरादारी आडखडून पडटा. रस्त्यार बसपी ह्या गोरवाक लागून ह्या रस्त्यावेल्यान यो वच करप्यांक बरो त्रास जाता. जायते फावट राती कडेन ही गोरवां रस्त्यार बशिल्लीं आसता. उसगांव नाणूस गांजे गुळेलेन हेर वाठारांतल्या रस्त्याचेर दीस रात गोरवां बशिल्लीं दिश्टी पडटात. कांय वेळार जाल्यार काळखान बशिल्लीं गोरवां दिश्टी पडनात. ताका लागून अपघातूय जावपाची शक्यताय आसता. तेन्ना संबंदीत पंचायत आनी सरकारान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन तो प्रश्न जाता तितलो बेगीन सुटावो करचो म्हूण लोकांनी मागणी केल्या. सुरज गरड हांव तिस्को उसगांवच्यान उलयतां. खरें म्हणल्यार सांगपाचें म्हणल्यार कितें म्हणल्यार आमी सरकाराक परत परत आमी मिडिया मार्फत शिटकावणी दीत आसता. कारण प्रत्येक दिसा पळयल्यार आसा गोरवां कितलींशींच रस्त्यार गोरवां बसलेलीं आसा आनी कितली गोरवां बसलेलीं बसतात तातूंत खड्डेय आसा
आतां जे टू व्हिलर्स आसा तांकां गव्हर्मेंटाकूय तेजें कितें तरी केल्यार तेजें बेनिफीट मेळटलें आनी लोकांकूय तेजें रेस्क्यू मेळटलें इतलें सरकाराक कळकळीची विनंती करता. योजना हांव उजगांव वाठाराचो आसलो तेन्ना हांगा आमच्या ह्या उजगांवान जी गोरवां पळय रस्त्यार बसता विटामिनां करून सोडटा गोरवां बसल्या कारणान मोठे एक्सिडेंट जाता आनी हेच्या पयलीं एक्सिडेंट जावन थोडे दोग जाण मेल्ले आहा म्हणटकीर ह्या हेची सरकारान मोठी एक दखल घेवची आनी जाता तो पर्यंत सुदारणां करची अशी आमची गांवकाराची मागणी गांवकाराची सोडून घाल. हांव जें काम करता पळय हें खूब म्हत्वाचें काम करता म्हाज्यान तें दोळ्यांनी पळोवन उजो कारण गोरवांक कळना ती आपणाक जागो मेळटा थंय बसता तितून गाडयो वयता आसतना कितें करता कोणाची गाडी लागली जाल्यार लोक कोणी ग्रामस्थ पळयलो की तेजे कडेन पयशे मागता पूण तांकां तें साध्य ना म्हणटकीर सरकारान तेची दखल घेवची आनी बरे भशेन तांकां रस्तो मोकळो करून दिवचो ही म्हाजी मागणी. उजगांव भागात सद्याक गोरवांचे रस्त्यार बसपाचें प्रमाण वाडलेलें आसा. मोठ्या प्रमाणान गोरवां रस्त्यार बसलेलीं दिसून येतात. उजगांव टू वाळपय ह्या रस्त्यार तर डेली रातची तशीच दिसाची गोरवां मोठ्या प्रमाणान बसलेलीं दिसून येता. ताका लागून ह्या रस्त्यार मोठ्या प्रमाणान एक्सिडेंट जायत असतात. गेल्या कांय दिसां पासून हांगा रातचे टू व्हिलर कितलेशेच जाण धक्को दिवन ह्या गोरवांक धक्को दिवन पडोवन इंजर्ड जाल्ले आसात. सो गव्हर्मेंटान हेचेर बेगीच्या बेगीन दखल घेवची आनी ह्या रस्त्यार बसपी गोरवांचेर कितें तरी आनी तशेंच पंचायतीन तरी हेजेर एक्शन घेवची अशी मागणी स्थानीक लोक करीत आसात. उजगांवच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गणेश चतुर्थीला बाप्पाचे घरात आगमन म्हणजे आनंदाला उधाण. करण्या उपासना मनोभावे श्री गणेशाची, हवीच सात्विक पूजोपयोगी उत्पादने सनातनची. सनातनची सात्विक उत्पादने खरेदी करण्यासाठी आजच आपल्या जवळच्या सुपर मार्केटला भेट द्या. गोमंतक आणि सनातन संस्था घेऊन येत आहेत सनातन गणेशोत्सव फिल्म चॅलेंज कॉन्टेस्ट. यंदाच्या गणेशोत्सवात पूजेसाठी सनातनची सात्विक उत्पादने वापरून व्हिडिओ बनवा आणि आकर्षक बक्षीस जिंकण्याची संधी मिळवा. आपल्या घरच्या गणेशोत्सवाची पारंपरिक सजावट असलेला व्हिडिओ गोमंतक टीव्हीवर पहा. स्पर्धेचे नियम आणि अटी यांचे पालन करा. स्पर्धेत सहभागी होण्याची अंतिम तारीख 7 सप्टेंबर 2025. नोंदणीसाठी QR कोड स्कॅन करा आणि आजच सहभागी व्हा. गणपती बाप्पा मोरया. नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक चवथीची परबी. चवथ ही आमकां गोंयकारां खातीर सामकी उर्बा हाडपी, उत्साह निर्माण करपी अशी परब. इतलीं वर्सां आमी चवथ मनयतात. पोर्तुगीज काळांतय लोकांनी लिपून चवथ मनयली. आज ती सामके मोठ्या उल्हासान, सामके मोठ्या भक्तीन आमची ही चवथ आसता. आमी मित्रांक मेळटले, सोयऱ्यांक मेळटले, सगळे कडेन आनंदाचें वातावरण पातळुया. गोंयांत शांतिकाय हाडुया. गोंय सामकें भरभराटीक व्हरुया. विघ्न हारपी गणपती, गणरायाची ही भक्ती, जिणेत हाडटा शक्ती, पेटोवया फुलवाती. चवथीची परबी. गणपती बाप्पा मोरया.